सुरवातेक आमी गीत घेवया. A10 पेज नंबर 5. A10 पेज नंबर 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या बाबो कोणा फावोर आसतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावोर आसतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर कानार पडत जाल्यार जिवो कोणूच उरत. काशाय आमकां जिवी करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. काशाय आमकां जिवी करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटेन. पास्कांच्या 6व्या सातोळ्यान आमी भितर सरल्या. आमची सगळी मागणी हे मिसाचे भेटेन देवा मुखार आमी दवरुया. आयज बागयोन जुआंव पावलो दुसरो पाप साहेब हाच्या जल्माच्या 100 वर्सांची आमी समरमणी करता. खेरीत भाशेन देवाक दिनवासुया. हो पाप साहेब आमच्या काळार आमकां मेळ्ळा. हो बागयोंत आमच्या गोंयांत येवन गेला. त्या पासत ताचे पासत देवाक दिनवासुया आनी ताणें शिकयल्ली शिकोवण आमच्या जिवितान आमी घालूंक पवित्र सभेक आमी करपा मागुया. ताचे बराबर जल्माचो दीस आयज मनयतात पेरपेच्युअल डिक्रूज, वेलन डायस, एडिओला फेर्नांडीस आनी लॉयड पेरेरा. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच जी सगळीं जाणां आयच्या दिसाक ह्या बागयोन पाप साहेबा बराबर आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आनी आमची जण एकल्याची मागणी हे मिसाचे भेटेन देवा मुखार दवरून आमी ही मिसाची भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, ह्या सुमानांत आमी करीत भाशेन पवित्र आत्म्या विशीं शिकोवण जायती घेतल्या. पवित्र आत्म्याची ओळख, पवित्र आत्म्याची भासावणी, पवित्र आत्म्याची देणी हे आमी ह्या सुमानाक नियाळटा आसतना पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक उक्तीं रावुया. जायते फावटी आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक उक्तीं रावूंक ना. वो आमकां दिल्ली देणी आमी दामून चिड्डून दवरल्यात. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. ओ काकलूत सारा देवा, पास्कांचो गूट समारंभून आमकां मेळ्ळा तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडूंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्रोआसात तावन तारवार बसून आमी नीट
सोमात्रासियाक गेल्याव आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपीक पावल्याव. हे मासेदोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदीशी गेल्याव, कित्याक ती मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्याव आनी जोमातीक नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खोरी भक्तीन. जांबल्या रंगाच्या लुगटाचो ती दोंडो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें: हांव खरेपणी सोम्याचेर विस्वास ठेवतां म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नीट केलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. परतून म्हणुयात: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेंत गोणगोणांत ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायेलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोशभरीत जावन आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करून तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. बापासून निबजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें: जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निबजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालो न जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले.
तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, आमची यात्रा ह्या संवसारान चालूच आसा आनी भोव करून आमची भावार्थाची यात्रा आमी चलता आसतना जायते फावटी आमकां प्रश्न येतात. कित्याक गाय आमकां हे त्रास पडटात? हो दुमाळो आमकां कित्याक गाय? थोडीं वर्सां आदीं आमी काय बरी बाराबर भोंवतालीं आनी आतां अकस्मात ह्या संवसाराक कितें जालां गाय? कसलो उजो पेटला गाय? भोव करून धर्मवाद हो उजो कित्याक असो पेटलो गाय? जायते फावटी हो प्रश्न आमच्या मनांत येता. जाबाब घडये आमकां सारको मेळना. कित्याक जे जाबाब आमकां मेळटा ताची आमकां खात्री जावची ना. भोव करून जेन्ना आमी सगळीं बाराबर जियेतालीं आनी बाराबर जियोवपाचें आमकां इतलें सयेग आसात एकामेकाची तोखणाय करून एकामेकाच्या रितींनी वांटो घेवन, आतां अकस्मात हो उजो कित्याक संवसाराक? जाल्यार आयचें देवाचें उतर आमकां इल्लोसो उजवाड ताचेर घालता तें समजून घेवंक प्रयत्न करुया. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दितलो म्हूण जेजून भासायलां. भोव करून आमी हें समजूंक आनीक ह्या आत्म्याच्या बळान आमी जेजूचे खरे साक्षी जावं. जेन्ना आमी खरे साक्षी जाता तेन्ना देवा पासत आपूण वावर करतात म्हूण समजतात तसले जायते जाण आसतले. आनी जो कोण तुमकां दुमाळो दिता, जो कोण तुमकां जिवेशी मारता, वो जो कोण तुमकां भणकणीन घालता, वो जो कोण तुमच्या वावराचेर आडकोडी घालता, तो समजतलो आपुणूय देवाचो वावर करता. तर असल्या वेळार आमी निराशी जायना जावपाक, आमी आमचो वावर बंद करून फाटीं रावना जावपाक, वो आमी थंडावना जावपाक जेजून ह्याच्या शुभ वर्तमानांतली निमाणी वड जी आमकां म्हणल्या ती आमच्या मनान घट आसूं दी. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. म्हणटच आदी फुडेंच आमकां जेजून सांगून दवरलेलें की आमकां हो दुमाळो पडटलो, आमकां हे त्रास पडटले. पूण ह्या त्रासांत, ह्या कश्टांत, ह्या दुमाळ्यान आमकां खुशालकायेचें किर्ण वो भरवशाचें किर्ण म्हणल्यार ह्या भावार्थान आमी एकामेकाक आदार दिवन मुखार सरता. आमी एकामेकाचे सहकारी जाता. जे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, बागेवन पावलू जेन्ना आपल्यो भोंवड्यो करतालो एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत आनी जेजूक परगटीत आसतलो आनी जेजूचो साक्षी, खरो साक्षी तो जातालो, तेन्ना कांयच उणें जावंक ताका दिवंक ना. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता ही वस्तोरी लिडिया नांवाची, ती देवाची भक्तीण आनी जेन्ना जेजू तिका परगट जालो तेन्ना ती मानून घेतात. ती आनी तिचो घोराबो पवित्र स्नान घेतात आनी पवित्र स्नान घेता तेन्ना ती उद्गारली, खरेपणी हांव सोमयाचेर भावार दवरतां, हांव खरेंच सोमयाची भक्तीन, म्हजो घोराबो सोमयाक जेजू क्रिस्ताक मानून घेता आनी त्या पासत आमी पवित्र स्नान घेतलां. पूण तुमी जरी तर मानून घेतात, म्हणजे आपोस्ल जे आसात ते जरी तर मानून घेतात की ही वस्तोरी खरेंच जेजूक मानून घेता म्हूण, जाल्यार हाची साक्षी दिवंक तुमी आमगेर येयात. तांकां जेवण करपाक व तांच्या वावरान आपूण मिसळ जावपाक, तांच्या वावरान जितलोय आदार जायो, तिचोय धंदो आसा, लुकटाचो धंदो ती करताली, जाल्यार आपल्या ह्या धंद्यांतल्यान जो फायदो आसा तो ती ह्या बऱ्या वावराक वापरताली. म्हणटच देवाच्या वावरान, भोव करून जेजूक परगटपाच्या वावरान सहकारी जायत्या वेळार जायते भाशेन देव विचून काडटा, जेजू विचून काडटा आनी तांकां पाठयता. जरी तर आमकां विचून काडल्यान जाल्यार आमकां हें भाग, सुभागी आमी. तर ह्या वावरान आमी मिसळ जाता आसतना जी शिकवण आमकां पवित्र पुस्तक दिता, जी शिकवण पवित्र सभेन परगटल्या आमकां,
ती आमी मानून घेवंक आनी ती जिवंक आमकां खेरीत करपा मागुया. हें सुमान खेरीत भाशेन लावदातो सी वीक, हें सुमान लावदातो सी जें आतांच्या पाप साहेब फ्रांसीस आमकां लावदातो सी ही चीट बरयता आनी म्हणटा हो संवसार आमचो एक कॉमन होम, सगल्यांचें आमचें एक घर. तें घर आमी मनीस तशेंच जनावरां तशीच ही सृश्टी रचना जी देवान रचल्या तांचें सगल्यांचें एक घर. म्हणटच हें सांबाळूंक आमी जेजूक साक्षी दिवंक शकता आनी हें करूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्याची गरज. पवित्र आत्मो आमकां सुचयता त्या प्रमाणे आनी पवित्र आत्मो आमकां ओडटा त्या प्रमाणे. जें कितें चुकीचें आसा तें आमी सोडून दिवंक आनी जें कितें बरें आसा तें एकामेकाक शिकयत रावंक आनी आमी तें आमच्या जिवितांत पाळूंक. हे भाशेन आख्खे रचने बराबर जेजू क्रिस्ताक आमी साक्षी दिवंक आमकां जण एकल्याक आपयल्यात. तरीच कृपा आमकां हे मिसाचे भेटेन मागुया. आमकां दुमाडो पडटा, त्रास पडटा, कोश्ट पडटा, कोणूय आमचेर आडकोडी घालतात तेन्ना पासून आमचो वावर बंद करिनासतना तो वावर सदांच फुडें वचत रावंक आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमी घेयत रावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. भेटोन ह्या वेळार गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26 पेज नंबर 39. निर्मळ बेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून दिगोळ्ळोली तांचे कोण आपले मासरोगो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या एक वोट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मांडून घे गाणे तुझ्या मानाक समोर बिता. निर्मोळ बेटुण्या सोऱ्याची सोम्या जेजून दिगोळ्ळोली तांचे कोण आपले मासरोगो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारा व्हरतो उप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजशी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां शिकयतलो आनी तुमी खरे साक्षी जातल्यात. तर ह्या वातावरणान, ह्या परिस्थितीन जेन्ना आमी आसा तेन्ना दर दिसाक आमची उतरां, आमच्यो करण्यो आनी एकामेका सोबे आमची वागणूक जेजूक साक्षी दिता तसली जावंक कृपा मागुया. आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजीच शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडेन रगत आमी शिवंक येता ती आमचेर झडटी आनी कास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पॉयंट संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू पळोवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घोडे तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवन शकना म्हणटोस शकना म्हणटोस आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खो तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तूं सर्गीचे गोडसाणीचो उंडो परदेसान तूं स्वर्ग आमच्या काळजाचो ये सदां काळ जातूं गिरास आमचो तुजी विरे आमच्यान जिवूंक नजो ये सदां काळ जातूं गिरास आमचो तुजी विरे आमच्यान जिवूंक नजो एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी साने बसून आतां तुज्या मेसार सोगली गांव सर्गीचो उडो आमचे आवडे बसून आतां तुज्या मेसार सोगली गांव सर्गीचो उडो आमचे आवडे. शिसा मदें उबो रावन जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय, तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हे भाशेन आमचें मागणें आयज देवा मुखार दवरता आसतना आमच्या गोंयांत सद्याक ऑफिशियली 22 पॉझिटीव केसीस जाल्ल्यो आसात. आमकां ह्या वायटांतली निवार म्हूण मागता आसतना आमचे पासत मागुया, एकामेका पासत मागुया. आमी सगळीं जबाबदार जावंक आनी आमी सगळीं केअरफूल रावंक. कित्याक हाचे फुडें आमी सरकाराक बोटां दाखोवप वो एकामेकाक बोटां दाखोवप वो जे कोण हो वायरस घेवन आयले तांकां बोटां दाखोवप जावचें ना. जण एकल्यान आमी आमची काळजी घेवपाक जाय. देखून सगळ्यांनी ज्यो वस्तू करूंक जाय काळजी घेवपाक, कॉशन घेवपाक, त्यो सगल्यो करच्यो. आनी हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक आनीक सगल्यांक कृपा मागून घेवया. सूर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सोर पदवीदारांक काकलूत सारा देवा,
तुज्या आख्खे रचनेचो तुझ्या आख्खे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय तूं प्रेमीत मोग कोताय संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कष्टवतल्या पासत कष्टातल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाडाईन कोणवादाय आयकून घे ऐकून घे यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा याची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणाखाली येवं हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेडचे खाती तुजो आदार मागूंक तुझो आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुझे सुसी येता येता हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या विज्ञानाक अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन एक गुडावास बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुझे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर प्रजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय तुझे जाणवायन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्यावरी आमेन आमेन. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदी आनीक एकदां उगडास करता. ह्या दिसांनी बाजारांत जावन कितेंय वस्तू घरान भितर हाडटा आसतना मातशें चोत्राय धरात. निवळ करिनासतना वो रोखड्योच हाडून त्यो भितर व्हरच्यो न्हू. मातशें कॅर घेवचें. जें आमी कॅर घेवपाक जाय ताचे विशीं आमकां सांगलेलें आसा, आमकां म्हायती आसा. तें बरे भाशेन आमी पाळुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे जे सवे सवे आसूं. आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. F12 पेज नंबर 91. F12 पेज नंबर 91. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळसा. देवा शांतीन भायर सोडून घरां येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो. एक आसताल्यार आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास कायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळसा. देवा शांतीन भायर सोडून घरां येता. हालेलुया, हालेलुया.